Quella che ho conosciuto
Sheet number yes 21. Yes 21.
सर्व या जाता भाव बहिणी एका सूत्रान देव बरें करूं म्हणटा. मोगाळ भाव आनी भयणीनो, सारको सेवास घरांत पाद्र्याक थोडोच वेळ आसताले, पण सदांच ते चडून आनी हर एका कामाक ते मग्न जावन आसले. खंयच्याय घडये खंयचेंय काम आनी दिसताले घरांत ना म्हणलें ना. देखून सगळे जोसेफास घरांत तरी आसत आज आमी तांकां आदेश मागता आनी सगळी सभा तांकां सगळींच्या दासांत वरपाव दिवून आमच्या एकल्याचे मागणें तांचे खातीर भेटयता. आतां आमी उबे रावचें आनी मोडणाचें गीत आमी घरांत सोडोवचें. गीत आमी गावया.
भरवोसो जेसु मुसो रूप कार्य कास्चा आनंदासो सर्गादायची हा बालदेवासो ताच्या श्रद्धांतून मी तळकेल्लो
आपुलकीच्या मोगादर्या आपुलताक निकिदारा लयेन मोक्षी अव्यक्ताच्या आपुलकीच्या मोगादर्या आपुलताक निकिदारा लयेन मोक्षी अव्यक्ताच्या श्रमिसर पवित्रत्मा ओंकार मरे चरणा पुस्तकांच्या देवता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तुझं देव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तुझं देव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही ते तुझं देव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा कणी पुता कणी पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू आमची पातका आमकां बक्षी येम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सद्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरगार बोन पाय सस्नाचो विशेव सर्वेस पोराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय सस्नाचो विशेव सर्वेस पोराता कालाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. सोतो मिस्तर आमकां मरे कुड्यात मेचो मिस्तर कार घेतात. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझे कशी सत्कार जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमची वयर उसिल्लेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सिमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ जे कुशी चेंजेस भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू आमची पातका आमकां बक्षी येम कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे
बसो मिस्तेर आमकां मरी एक सारको संवसाराची राणी म्हणून गुरवार करतात आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे वयर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वता आमेन. आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगज आसल्या सरगार होन पार. मगाचनो KL 14 G8936 ही गाडी दयाकन काडीची म्हणून विनंती. KL 14 G8936. सर्वे ताचेर फांकय नमरणे ककुर्तीचे मये नमनमच्या जुवा अमृतने भरोश्याक तुका आमी गमरता आमी परदेशी वेचे बळका या तुका त्यापणांत आसता अस्कार उस्कार सण आमी तुका आराधन करता तर तो आमचे शकायत तुझे काकुर्तीचे दोळे आमचे वयर परते आनी या परदेशा उपरांत तुझ्या खुशीचे सदैव फाट तुका आमकां दाखय ये देवाच्या मापासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसून आमी पावसांच्या खातीर
Christatul amin heliaudă, tace sove amin cietelea. Zărtace tăi amin heliaudă, tace sangata razvor sălăitelea. Jesu Christ melian to pratamurtla, महिमा आणि पृथ्वीताची सस्ना सस्ना. जर ख्रिस्तात आम्ही मेल्यात, ताचे सभे आम्ही जितेल्या. जर ताची आम्ही रवतात, ताचे सांगता रासभोर सलतेल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. देवादीन याजक भाऊ रॉबर्ट क्रास्ताक अंतिम विदाय मागोवंक आमी सांगाता आयिल्ल्या वाजता ताच्या मारिफात देवान आमकां दिल्ल्या सर देण्या पासत ह्या मिसाच्या वेळार सुमयास उपकार बावडया. तशेंच आमच्या याजक भावासोय जायतीं वर्सां ताणें देव परजेची सेवा केल्या आनी तशेंच ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबाचीं आसात, लक्षिलीं आसात. हांगा फादर फेलिस आसा आनी हेर दोग याजक तांचे सैरे, तशेंच हांगासर मुखार ताच्या कुटुंबाचे आसा. तुमकां समेस्तांक हांव बुजावण पाठयतां. मंगळूर दीस जे पडटीन ही बुजावण आनी हे मागणें आमी सांगाता भेटया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदयाळ देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत पगेवून सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, रॉबर्ट तुज्या साकराक ह्या संवसारांत याजकपणाचें मणी अर्पण दिवंक तुका बरें दिसलें. ताका आतां सर्गार महिमेवंत करून त्याच मणी अर्पणाचें इनाम दी म्हण आमी मागता. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणार.
जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. आवयच्या कुशवान तुका रासचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जे हांव तुका फरमायता ते तुवें सांगूंक जाय. तांकां भिवूंक नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालता. देवाचें उतर.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेवण जातस जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विचारे लागलो, सिमांव जुआमच्या पुता, हांचे प्रास चड तूं म्हजो मोग करताय गी? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसऱ्या फावटी तो विचारी, सिमांव जुआमच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजून ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुआमच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी? जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसऱ्या फावटी विचारलेलें आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळें जाणाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, साबार वर्सां पयलें एका मिशनरी याजाका कडेन एका मानेस्तान सवाल विचारलें, फादर, तुमी रिटायर्ड जातस तुमी केदाळा रिटायर्ड जातात म्हणून ताणें विचारलें. तो प्रायमोत याजाक हांसून म्हणालो, हांव एक गोवळ्याक रिटायर्ड ना. हांव अस्कत जावंक पुरो, म्हजी बेटां साकवास जावंक पुरो, म्हजे केस धवे जावंक पुरो, पूण म्हज्या श्रेश्ठ गोवळ्यान म्हाका आपयता पर्यंत हांव गोवळी जावनूच उरतलो. थोड्या म्हयन्या उपरांत हो मिशनरी याजक अंतरलो. ताच्या मरणाच्या श्रद्धांजली वेळार त्या याजकान म्हळें, हो याजक, मरता पर्यंत ताणें ताच्या लोकांचो मोग केलो, ताका दिल्लें मिसांव केलें, आनी आतां ताच्या श्रेश्ठ गोवळ्या सरसी फाटीं गेला. मानादीक बाप रॉबर्ट क्रास्ताची याजाकी जिणी आनी निमाणे पर्यंत तांणी पवित्र सभेक दिल्ली सेवा पळयतना हो याजक मरता पर्यंत सोम्याचो ताणें मोग केलो आनी ताचें मिसांव काम ताणें जारी केलें. ताच्या वावराचें प्रेरण जोडून आज आमी जेरेमिया प्रवादीचें आपोवणें आयकलें आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून पेद्रूक दिल्लें मिसांव विशीं आमी वाचपांत आयकलें. जिवंत जेजू तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय गी? पेद्रू जाप दिता, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करतां. तशें जाल्यार जेजून ताका सांगलें ना, पेद्रू, तूं म्हजी गरज बांद, म्हजे विशयांत बूक बरय आनी तूं नावाडीक जा म्हणून पेद्रूक जेजून सांगलें ना. बागार पेद्रूक जेजून सांगलें, सरय म्हज्या शेळयांक. जेजूच्या ह्या उतरा वरवीं याजकाची जिणी दोन संगतींनी आटापता. पयलें जेजूच्या मोगार पडचें, दुसरें शेळयां खातीर जीव दिवचो, सरय म्हज्या शेळयांक. एक याजक पयल्या सुवातेर जेजूचो मोग करणार जाता. एक याजक आनी ताचे मिसांव वावरांत तो सक्सेस
जोडटा जाल्यार ताका जेजूच्या मोगाचो संपूर्ण अर्थ कळीत जाला. देखून जेजून पयलें विचारलें, तूं म्हजो मोग करताय गी. वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हणून पेद्रून म्हळें. जर एक याजक जेजूच्या मोगार आसा, सगळें चित्रण वेगळेंच. ताणें दिमच्या सर्मांत प्रसंगांत तो जेजूक प्रत्यक्ष करता आनी देवाचें राज बांदता. तो मीस भेटयतना सर्गीचे आंज बडवे आलतारी बोवारी घुंवतात आनी देवास्पण सडयता. तो दोतोर शिकयतना दोंगरा वयलो प्रसंग परत्यान उगडापो जाता. तो साक्रामेंत वांडटाना देवीक सकत ताचे तावन भायर सरता. पिडेस्तांची तो भेट करतना, मोरणां करतना लोक याजकाच्या बुजवणेक उतरांक राखून आसा. हो वावर 24/7 सगळ्या हप्त्यांत 7 दीस करचो वावर. कित्याक जेजूचो मोग करतल्यांक हें साध्य जाता. देखून जेजू आमच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 4 आनी 5 वळींत अशें सांगता, तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. हाका एक उत्तीम निदर्शन आसा पवित्र सभेंत सांत मारिया वियांनी. जेजूच्या मोगान बरोवन सुखी दाड पडल्या आर्स गमची फिरगज जिवाल केल्लो सांत दिसाचे 12 तावन 16 घंटे पर्यंत खूब सारींत बसून देवाचो मोग लोकांक ताणें प्रसार केल्लें आमी वाचता. मोगाच्यानो दुसरो विशय आमी समजोचो आयच्या वांजेलांत तावन, तूं म्हजो मोग करताय तर म्हज्या शेळ्यांक सरय. जेजून सांगना तुज्या शेळ्यांक सरय म्हणून. जेजून सांगलें म्हज्या शेळ्यांक सरय. जेजून हे विश्वासान ताच्या मोगान ताणें दिल्लें तें मिसाम काम हर एकलो याजक ताच्या याजकी जिणेंत तो करता. तर मोग करताय जाल्यार मिसाम आसा. तूं मोग करताय जाल्यार तुका जबाबदारी आसा. फिरगजेंत पवित्र स्नान आनी लग्नाचो साक्रामेंत दिता आसतना एक याजक फिरगजेंत संतोष हाडूंक शकता. कुमगार कुमसार हाच्या मारिपात जेजूचो मोग फिरगजगारांच्या काळजांत वळोवंक तो शकता. पिडेस्तांची भेट, मरणाच्या घराची भेट, बुजवणेची उतरां उलयत आसतना बुजवणेच्या दुताक फिरगजेंत याजकाक लोक राखून रावता. हो सगळो वावर बाप रॉबर्टान सहायक विगार जावन, फिरगज गोवडी जावन, कॉलेजींत शिकोणदार जावन आनी उपरांत निवृत्ती जिवनांत ताच्या सेवे मारिपात दिला आनी केला. ताच्या जिवितांत तो एक गोवडी जावन रिटायर्ड जावंक ना. निमाणे पर्यंत ससनाच्या श्रेश्ठ गोवड्याक मेळटा पर्यंत ताणें ताचो मोग केलो आनी ताचें मिसाम काम ताणें आखेर पर्यंत केलें. मातेबाच्या 26व्या अध्यायान सांगिल्ले परी आपलो धनी घरा फाटीं येताना आपलें काम करन आसा तो साकोर बागेस सय. हें आमच्या बाबा याजक रॉबर्टान केल्लें आमच्या दोळ्या मुखार दरशें दिसता. मोगाच्यानो बाप रॉबर्ट हे सुवातेन चल्ला. ताच्या त्यागाच्या बाबडताच्या मोगाच्या जिणेक देवान ताका सर्गींची दारां उगडल्यांत. जावं आमच्या देवाक महिमा होगलाप. आमेन.
उबी रावया. सोम्या मुखार आमची मागणी दवरया. मोगाळा बापा क्रिस्ती मौल्या सगळ्या संवसाराक पासरच्या वावरान मेतेर जाल्ल्या पविसभेच्या मुखाल्यांक तूं राख. जेजू क्रिस्ताची शिकवण निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान संवसाराक पाठोवंक तुज्या पाटलावदऱ्यांक कृपा दी म्हूण मागता. तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा देवाधीन जाल्ल्या आमच्या भावा फादर रॉबर्टाची दया कर. ह्या संवसारान खरेपणी क्रिस्ताचो पाटलाव केल्ल्या ताका तुजे सवे ससनाचें जिवीत फावो जावं म्हूण मागता. काकुळदरा देवा सरल्ल्या समेस्त बावडाचेर प्रत्येक करून आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या पासत मागता. ह्या संवसारांत तांणी जियेल्ल्या देखीवंत आनी बऱ्या जिणयेक लागून ससनाचें जिवीत फावो कर म्हूण मागता. आमार देवा ह्या येवकारिस्ताच्या आल्तारी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या समेस्तांची मागणी आयक. ह्या संभ्रमा वरवीं आमचो एकवट सडय आनी भावार्थ घट कर. आमची क्रिस्ती जिणी फळां बरीत रितीन जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका समर्पिता. जें कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या दयेन लाभय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. सर पदवेदार देवा रॉबर्ट तुज्या याजकान जेजूचे गुट संभ्रमून ताचें जिवीत आमकां ह्या गुटांनी मेळ अशें केलें. हो यज्ञ तुका भेटोवन ह्या तुज्या साकराक जेजूचे महिमेवोन मुखामोळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्णायेन दादोशी जावंक फावो कर म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो
आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशाकुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उदेशीं देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणा संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. Bawarta so gutu pergetuya. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सुरेस्परा तुज्या साकरा याजका रॉबर्टाची काकूट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची कांकूत करे.
तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परस जळीत मुखामळ पळयोव फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवारी मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवलान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनार. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
खुशी वाटे हांव चलताना मोचे संगीत तो समता वेगवेगळा ना म्हाका दुस्मानांचा रक्ता म्हाका कुस्तांची वाट मेळताना म्हाका वाटवून तो वेता तांडो वेतपाती घेवन तो लागता अनवाराता सदा म्हाका सोमे म्हजो कवळी हांव ताची शेळी उणें ना कितेंच म्हाका तो सदांच म्हाका सोमे म्हजो कवळी हांव ताची शेळी उणें ना कितेंच म्हाका तो सदांच म्हाका Page number 142, D13, D14. Dulzumia Borvoso Dulzumia Vodraslo Rakshaktu Daitimso Jin Yesusa Zaitimso Dulzumia Borvoso Dulzumia Vodraslo Rakshaktu Zaitimso Jin Yesusa Zaitimso Bina कसले संस्कार सल्यानी वारे वादळ पुंती फुटल्यानी पाकळी उस्वार्थये मोचे तुझे सोम्या परवसो तुझ सोम्या परवसो Dulzumia Vodraslo Rakshaktu Daitimso Jin Yesusa Zaitimso Dulzumia Vodraslo Dulzumia Vodraslo Rakshaktu Daitimso Jin Yesusa Zaitimso Lutur pulnan hawaslyani Kaate kunte kitte medlyani
सौम्या परवसो दोन सौम्या भद्रासो रक्षक तू धैर्यसो चिन्येचुचा सैद्यसो Una kitiak awi biasa Kesavam di kitiak tuksunsan Tuje kemuliaan berboso-moso Sasti jiwi sortolo Tun somya berboso Sumya Bhadraso Rakshako Daityamso Jinyetsusa Saidyamso प्रार्थुया. बहुदयाळ बापा रॉबर्ट तुझ्या साकरा याजकाच्या हातांतल्यान सासणीक जिविताचें जेवण सबार पावटी तुझ्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताच्या याजकपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिनवासता आनी तेंच सासणीक जिवीत मायमेन ताका बगून दिवड ओडा बरवशान तुज्या लागीं मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी.
म्हज्या भावा भयणीनो तुमच्या देवादीन ह्या जाकाक आतां श्रद्धांजली भेटयता मुडबिरी आलंगार फिरगजेचो विकार मनादी बाप मेलमेल नरोना ताच्या उपरांत कुटुंबातर्फेन मटव्यान उपकार बावडचें उतरां आमच्या भाव देवादीन भाव ह्या जाकाचो लागशिल्लो इश्ट प्रोफेसर वलेरियन रोड्रिगस. मोगाळ गोळी बापानो विगार जरल बापानो समेस्त याजक भावानो तशेंच धार्मीक भावा भयणीनो आनी जमलेल्या समेस्त भावार्थी भावा भयणीनो देवादीन बाप रॉबर्ट क्रास्ताक मंगळूर देसी तर्फेन श्रद्धांजली अर्पूंच्याक तुमच्या मुखार उबो आसा. जिवीत आनी मरण मनशा जिविताचो वांटो. जिवीत आमकां संतोश हाडटा तर मरण आमकां दूख दिता. ह्यो दोनी संगती मनशा जिवितांत अवश्य आनी आमकां कथोलिकांक मरण पुनर्जिविताचो दारवटो. मरण वेगळा सार हाडटा देखून आमकां दूख भोगता तरी पुनर्जिविताचो बरवसो आमकां दैत दिता. आज आमच्या मोगाळ बाप रॉबर्टाचें मरण आमकां सर्वांक दुखांचें जालां तरी जिविताचो बरवसो सडयता. मनादी बाप रॉबर्टा विशान सांगचें तरी तांचो जल्म ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर 1940 इस्वेंत बेळा फिरगजेन जालो. तांचो बापूय कर्नेलियस क्रास्ता आनी आवय रेमेडिया मोंतेरो. ह्या जोड्याक बाप रॉबर्ट एकलोच भुरगो. ल्हानपणारच तांचो बापूय देवादीन जालो. त्या उपरांत तांकां वागोवची जबाबदारी आवयन घेतली. सुरवेलें शिकप दिवन याजक जावच्याक सेमिनेरीक धाडलो. सेमिनरीचें शिकप संपतच डिसेंबराच्या 1 तारखेर 1970 इस्वेंत तांकां याजकी दिक्षा लाभली. ताच्या उपरांत आपल्या सुदीर्घ याजकपणाच्या जिणेंत मंगळूर देसांतल्या विविध फिरगजांनी सेवा दिल्ल्या आमच्या बापान आमच्या फादर रॉबर्ट क्रास्तान वत्त्या मापाची सेवा दिल्या. सुमार 3 वर्सां भर ओमजोर फिरगजेन सहायक विगार जावन 1 वर्स उर्वा फिरगजेन सहायक विगार जावन सेवा दिल्या. उपरांत तनिरोबावी फिरगजेंत सुमार 2 वर्सांची सेवा विगार जावन पेत्रे फिरगजेन विगार जावन सुमार 5 वर्सांची सेवा. तशेंच निटपाळी फिरगजेंत 7 वर्सांची सेवा. सोडल्या फिरगजेंत सुमार 6 वर्सांची सेवा. कटेल फिरगजेंत 5 वर्सांची सेवा. तशेंच फेरमाय फिरगजेंत 5 वर्सांची विगार जावन सेवा दिवन लोकां मोगाळ ते जाल्ले आसात. फेरमाय फिरगजेंत विगार जावन आसतना तांची आवय देवादीन जाली आनी तिका फेरमायत मातयेक पायलें. बाप रॉबर्टाच्या फळादीक गुवळी वावरां सांगता शिकपा क्षेत्रांत भरपूर वावर करून आपली देणगी तांणी वर्त्या मोपान दिल्ली आसा. कल्याणपूर कॉलेजींत लगभग 3 वर्सां प्रोफेसर जावन पुत्तेर सा फिलोमेना कॉलेजींत लगभग सुमार 8 वर्सां प्रोफेसर जावन सेवा दिल्या. उपरांत पंपई कॉलेजींत ते निवृत्त जाले. 1985 जावन 1994 म्हणसर लगभग 9 वर्सां मडेंतर सेक्रेट हार्ट कॉलेजींत प्रिन्सिपल जावन सेवा दिवन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक तशेंच नैतीक वडावळीक मार्गदर्शक जावन कॉलेजीच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीक कळमीन आसतना वावरून कॉलेजीक कीर्त हाडलेली शांती तांची. जायते ओल्ड स्टुडंट जात मातलेकीन आसतना ते अलंकारांत आसतना पक्षिगिरींत आसतना तांकां मेळोवन घेताले तांचे आशिर्वाद मागताले. ताच्या मदें गात ते रजा आसतना अमेरिकांत ती जायते कडेन तांणी फिरगजांनी सेवा दिल्ली आसा. 2017 इस्वेंत ते निवृत्त जावन जेव्हा घराक गेले जाल्यारय आपल्या मिसावान ते निवृत्त जावनान. निवृत्त जाल्या उपरांत कडबा फिरगजेंत थोडो तेंप उपरांत म्हजे संगता पक्षिगिरींनी अलंगार लगभग 5 वर्सां म्हजे संगता ते रावून म्हाका तांणी वर्तो आदार दिल्लो आसा. हर एका मिसावांत तांणी सांगात दिल्लो आसा. एक बापाय सारको म्हाका ताणें सांगात दिल्लो. एक गवळी सारको ताणें म्हाका मार्गदर्शन दिवन म्हाका ताणें आदार दिल्लो आसा. हर एका म्हज्या सुखा दुखांत ते वांटे जाल्ले आसात. म्हणा ते बाप रॉबर्टाच्या वैयक्तीक विशयान सांगचें तरी ते एक शिस्तेचे शिपाय. दिल्लें उतर पाळचें. हर एका कामाक हर एका कार्याक वेळार हजर आसचें.
तांचे टायम टेबल सकाळी उठल्या उपरांत तावन न्हिदूंक येता पर्यंत शिस्तेन सांबाळचें एटिकेटे विशांत चड गमन दिवचें काही तरी आमी काही जेवतना घेतना काही सुकून पडल्या जाल्यार तक्षण ते करेक्शन करताले आनी आमकां तिदविताले ते आल्या पाल्या वखदाचे वैजस म्हणना वाडलेले आपणाक 82 वर्सां जालीं जाल्यारय आपणाक खंयचीय पिडा आयली तर अलोपथीक वखद घेनासतना सर्व पिडेक आल्या पेल्याचें वखद तेत्त तयार करताले इतलांत येणे सोदून कुजनांत येणे सोदून मेळ्ळ्या वस्तू तावन केल्ल्या वखदांनी भलायकी जोडताले ह्या पासून जायत्या वखदांची जडां चाट्टेनी लावन पोस करताले ह्या विशयान जायते बूक कोंकणींत इंग्लिशान कन्नडान बरोवन लोकांक माहेर दिताले लोकांक ते वांडताले पूण शेताक येवच्या भक्तिकांकी आल्या पाल्या वखदाची म्हायत 15-20 मिनटां हर एक दिसा ते दिताले अशें ते आल्या पाल्याच्या वखदाचे वयस म्हणना वाडलेले डिसेंबर पर्यंत जानेवारी पर्यंत ते म्हजे सांगात आसले उपरांत ते म्हजे लागीं आयले म्हणाले हांव थोडो तेंपो जुजेवास घराक पाटी वेता म्हजे थंय एक केज आसा हांव पेरमाय आसतना इस्कॉलांत थंयसर फ्रेंच शिकयतालो कोणेंय म्हज्या विशयांत मतांतर करतात म्हणून कंप्लेंट दिवन केस फायल केल्ली आसा ताचें समन्स आयलां म्हाका तवळ कोर्टा वचचें पडटा देखून हांव जुजेवास घराक पाटी वेता म्हणून तांणी म्हणलें आनी तांकां आनी त्या दीस ते मस्त अपसेट जावन रडले आनी उपरांत तांकां हांवें जायत वसा म्हूण सांगलें तशेंच थोडे तेंप थंय रावले आनी थोड्या 15 दिसां फुडें तांणी म्हाका फोन केलें आनी म्हणाले म्हजे सगळे केजीचे समस्ये परिहार जाल्यात आनी आतां हांव एक निमाणो बूक बरोवन आसा आनी तो सगळ्यो ताजी तयारी जाल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत हो बूक हांव उगडाप करचेर आसा देखून कांय तरी करेक्शन आसा जाल्यार म्हाका कळया ती कॉपी हाडून जुलय म्हयन्यांत तुमचे संगात येतलो आतां म्हजी भलायकी बरी जाल्या आनी थोडे म्हयने तुमचे संगात रावतलो अशें ते फोनार उलयले आनी म्हणाले म्हाका 5 बतली मोव तुमी दंड दियात म्हणाले आनी अशें तांणी जायतो वेळ ते उलयले दुबळ्या धाकट्यांच थंय मस्त मोग आनी कंदुस्को तांकां आसलो आपणा लागीं मागोवन आयिल्ल्या समेस्तांक ते कुमो करताले आपणा ते आशिल्लें दुबळ्यांक दान धर्म करताले आपणाची आशिल्ली आस्त गरजेवंतांक वांटून तांच्या नांवार आपल्या सकरसान तांणी ती करून दिल्ली आसा कोणायचें देवें ते बाकी दवरिनातले जायत्या वर्सां पयलें काडलेलें रीण ते म्हणटाले मड्यान तेर कॉलेजींत आसतना कॉलेजीच्या उदरगतेक हांवें थोड्या मानेस्तांत काडून गेल्लें रीण आशिल्लें तें फारीक करता म्हणसर म्हाका न्हीद पडना आनी फारीक केल्या शिवाय हांव मरना तशें आदल्या वर्सा तसल्या मनशांक सोदून काडन तांणी तें रीण फारीक केलां थोड्यांक वळख नासलेल्यांक म्हज्या लागीं ताचीं नांवां दिवन सोदून काडून तांची रीण फारीक केल्लें आसा आतां एप्रिलाच्या 16 तारखेर म्हज्या मायचो जल्म दीस जाल्लो हांव आनी बाबरोबाट दोगी घरा गेल्ले हांव केक कातरन तिका बरें मागोवन फाटीं आयले हांव ह्या वेळार ते म्हणाले येदोळ पर्यंत हांवें म्हज्या जल्माचो दीस आचरण करूंक ना खुद्द जावन हांवें आचरण करूंक ना पूण ह्या वर्सा हांवें तो आचरण करी जाय म्हूण चिंतलां ऑगस्टाच्या 2 तारखेर म्हजी माय अंतरली आनी ते दाडा ते म्हणाले मायच्या जल्मा दिसाची केक कातरतना तो तिचो निमाणो जल्मा दीस म्हणून आमकां कळोवंक ना ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर तांचो जल्मा दीस 4 दिसां फुडें अलंगारांत जोर वारें वादळ आयलें आनी एक व्हडलो गडगडो आयलो आनी फादर रोबोटाच्या रुमाक घस मारलो आनी ह्या वेळार फादर न्हांवन येवन बेड्डार बसले मात्र फॅन आसलो सगळो कुडकोसो स्लॅबाचो सकयल पडलो आनी सकयल पडलो आनी ह्या वेळार जायते सिमेंट कॉन्क्रीटचे कुडके पडले जाल्यार फादरापा कांय जावना ते धांवन सकयल आयले आनी म्हणाले म्हज्या रुमाक गडगडो मारला आनी उपरांत ते इल्लेशे भियेल्ले आसले उपरांत सनीन जाले उपरांत 14 तारखेर तांचो थंयसर जल्मा दीस आमी आचरण केलो त्या उपरांत जेजूच्या वासांत घरांती तांणी आपलो जल्मा दीस आचरण केलो आनी त्या उपरांत फाटीं येवन म्हणाले देवान म्हाका व्हडल्यान वरांतलें गडगड्यांतलें राखलां आनी देव म्हाका कांयच करचो ना बरी भलायकी म्हाका दितलो म्हणून तो म्हणालो आनी उपरांत तो म्हणालो हांवें जल्मा दीस बऱ्यान आचरण केलो जुजेवा सोमांत पूण हो म्हजो
पयलो जल्मा दीस आनी म्हजो निमाणो जल्मा दिसी जावन आसतलो म्हणालो आनी अशें निजाय की तो तांचो निमाणो जल्मा दीस हांव पावलो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, खरी जाली उतरां सांपळून तिमोथीक बरयल्या पत्रांतली. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां, म्हजो भवार्थ हांवें सांबाळ्ळा, आतां नितीवंतपणाचो मुकुट तयार दवरलेलो आसा. शर्मान सांगिल्लें बरें म्हणे 75 वर्सांचेर ते निवृत्त जाले जाल्यारय ते मिसांव वावरांत निवृत्ती जावनात. आपणाची 82 वर्सां प्रायेर जुलयाच्या 6 तारखेर सोमारा सकाळी हो संवसार सोडून ते आपल्या आवयक मेळोवंक सर्गेच्या राजा कुशीन बायसन गेले. बाप रोबाट आपली दाव बऱ्यान धांवले, सवलतींचे झुजू ते झुजले. आतां जंय तो मुकुट घेवंक तयार आसच्या मनादी बाप रोबाट तुमकां ह्या संवसाराक आमी आदेश मागता आनी त्या सासणाच्या निवासान आमच्या सासणीक मेस्त्री जेजू सवे निरंतर सूख भोगचें भाग तुमकां सदांच फावो जावन दिवन मागता. सर्गेच्या राजान आमी ह्या संवसारी अजुनूय पयण करना साव आमचे खातीर सुमया मुखार उडास घडोवन सर्गेचीं बेसांवां आमकां धाडून दिया म्हणून आमी मागता. आदेवस तुमकां बाप रोबाट आदेवस. परत त्या राजान मेळटा पर्यंत आदेवस. सस्नाचो विशव दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोवन दी आनी ताचो विशव घेवन दी. आमेन. मोगाच्यानो कुटुंबातर्फेन आनी फादर रॉबर्ट क्रास्ताच्या लागशिल्यांच्या नांवान उपकार भावची म्हजी ही 2 उतरां. पयलें, सोम्या देवाक आमकां एक आदर्श याजक फावो केल्ल्या खातीर. तो आपली दावडी धांवला, नुडीयंते नाडे नाडेयंते नुडी ताची सामकण. ताणें पेत्रे आनी नीट पडली तसल्या पिरगजांनी ताणें पेत्रे आनी नीट पडली तसल्या पिरगजांनी आनी मडंत्यार कॉलेजीचो प्रिंसिपल जावन केल्लें कामां भायल्या भायर पळयल्ल्यांकी देवाचो हात ताचेर आसुल्लो दिसता. ताका प्रोत्साह दिवन आनी ताची तालेंतां प्रमाणे ताका जबाबदारी आनी हुद्दे दिवन सांबाळलेल्या DSCGच्या वडिलांचो आनी प्रत्येक जावन देवादीन भोवमानादीक बिस्प बाजील डिसोजा हांचो, भोवमानादीक बिस्प एलोशियस पॉल डिसोजा आनी भोवमानादीक बिस्प पीटर पॉल साल्डाना हांचो हांव उपकार बावुरतां. तशेंच मानादीक विगार जनरल बाप मॅक्सिम नोरोना आनी चान्सलर बाप विक्टर जॉर्ज डिसोजा हांचोय हांव उपकार बावुरतां. फादर क्रास्ता मोहन पावल्ल्या घडयेंत हांव येदोळ म्हणसर ताची संपूर्ण जबाबदारी घेतिल्ल्या सांजुजे वास होम हाचो गार्डियन जावन आशिल्ल्या फादर ऑल्विन डिसोजाचो, ह्या इगर्जेंत जाय आसची सर्व तयाराय केल्ल्या विगार बाप फादर सिप्रियान पिंटोचो आनी वालेन्सिया इगर्जेच्या कॉयराचो हांव उपकार बावुरतां. ताच्या व्हडल्या कुटुंबांत फादर क्रास्ताक एक वर्तो आनी विशिश्ट गौरव आसलो.
हांचे पैकी श्रीमती बेनेडिक्टा डिकुनान तिच्या दोगां भुरग्यांनी ब्रायनान आनी बाबितान फादर क्रास्ताची मस्तू साकरी केल्या. हांकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक प्राध्यापक आनी प्रिंसिपल जावन आदल्या 15-20 वर्सांत हांव आमच्या वट्टां हितलांतल्या जडां पाल्यांत पाळां पुलांत जाय पुरतें बसोवन सस्पून हजारां लोकांक ताणें कुमकेचो हात दिला. ह्या विशीं ताका प्रोत्साह आनी पब्लिसिटी दिल्ल्या ताच्या पब्लिशरांचो डायजी वर्ल्ड मिडियाचो हांव उपकार बावुरतां. आज मिसाची भेटवणी केल्ल्या आमच्या भोवमानादेक बिस्प पौल पिटर साल्डाना हांचो आनी ताचे सांगाता सहा भेटवणी केल्ल्या भोवमानादेक बिशप एलोशियस डिसोजा हांचो आज एक आपुरबायची होमिली दिवन फादर क्रास्ता वयर आनी आयच्या वाचपां वयर विचार आमचे मुखार दवरल्या याजकांचो आनी हांगा सोबीत ओबिट्युवरी दिल्ल्या याजकांचो हांव उपकार बावुरतां. एका समजुणेच्या साद्या आनी मोगाळ याजकाक आदेस मागोवंक तुमी व्हडा संख्यान हांगा जमल्यात. हांगा जमल्या सर्व याजकांचो धर्म भयणींचो आनी पयस तावन हांगा हजर आशिल्ल्या सोमेस्तांचो हांव उपकार बावुरतां. त्याच परी आज ह्या कार्याक कुमकेचो हात दिल्ल्या सोमेस्तांचो कोणाकय सोडिनासतना सोमेस्तांक दाराळ थँक्यू म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर. प्रसंग दिल्ल्या फादर JB क्रास्ताक श्रद्धांजली दिल्ल्या फादर मेल्विन नोरोनाक हांगासर विगार बाब फादर सिप्रियन पिंटो हांगासर सा भेटवणी केल्ल्या बिशप एलोयशियस आनी विगार जनरल चान्सेलर सर याजाक बाबांचो कुटुंबदारांचो सोमेस्तांचो तुमचो हांव एकाच उतरान उपकार. प्रत्येक जावन फादर रॉबर्टाची निमाणी सक्कड रीत सर जबाबदारी घेतलेले ताका सकाळीं ताणें पळयता आसतना फादर रुमांत पडून आसलो. ताणें सक्कड वेवस्था कर आस्पत्रेक हाडन जाय पुरती कितें सक्कड तयारी करूंक ती करन सगळी जबाबदारी आपूण पळयता म्हणून फादर ऑल्वेनान म्हाका बसवणी दिली आनी त्या प्रमाणे सक्कड ताणें केला तांचो उपकार बावुरता. तशेंच आस्पत्रेच्या सिब्बंदेन तक्षण स्पंदन कर जाय पुरती आमकां कुमोग दिल्या फादर मुल्लर्स आस्पत्रेच्या डिरेक्टराक आनी डॉक्टरांक नर्सांक समेस्त सिब्बंदेचोय हांव उपकार बावुरता. समेस्त तांचो परत उपकार बावुरता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो वावरत्यांचे चाली प्रमाणे आमी पाळटना दुनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या याजक बाबाची रॉबर्टाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळो. अशें मोरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणेक रायाच्या परिवारांत
निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या पादेवतानो ताच्या आदारात या सर्वेश्वराच्या दुतानो ताका मेळून घेया. अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करा. स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका वर पावो. सुसा सोभिषेक सर्वेस्वरा ताका लाभ आणि निरंतर प्रकाश ताचे भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो याजक रॉबर्ट असो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्ततय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंतो जातलो म्हूण तिरभरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक आमच्या याजक बाबाक सबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्तते भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां तुवें दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सुरेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती भावट्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्त सवय पावोन तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काळ जिवू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देखून ऐका, मरणाचे दीस टलूंक जाय आसली. कुशींतल्यान येया आनीक मदल्यान सेमिस्त्रेक वचूंक विनंती आसा. कोणें मरण पळयलां मागलां मागून स दीस जाल्या ती दयाकन सेमिस्त्रेक वसा. हांगा मीस आसा 5 वरांचेर मीस हजरेत पाद्र्यापांची आसली. देखून 3:30 दवरचे. मरणाची रीत 4 वरांचेर दवरली आनी एक 10 मिनटां उपरांत सदांच्या बरी हांगासर मीस आसतले. देखून सहकारसिया ह्या जखांनी पयले सेमिस्त्रे गेल्या उपरांत लोकांनी वेचे देखून बोगलेंतल्यान येया आनी मरणाची दिश्ट घालून सेमिस्त्रेक वचोंक विनंती आसा. देवदूत तुका देखून गायन मंडळीन गायन करचें. वैकुंठांत घेवन व्हरो तुज्या येण्या वेळी रक्षाक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गीच्या जेरुसाल्या शेरा व्हरून पावो. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्र आंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. नितळ उदका झरी एक मेरू अद्रेका. तशे आत्मो मोजो तुका लालेता ये देवा. पवित्र आंबाचे सुवातेक हांव येता. देवा
देवाच्या घर हावेत पवित्रंबाचे सुवाती हावेत देवाच्या घर हावेत मोजा जीवा केना तुझे मोकार पडे तुका देवा पवित्रंबाचे सुवाते हावेत देवाच्या घरा हावेत पवित्रंबाचे सुवाते हावेत देवाच्या घरा हावेत दुःखामुची खंडांक पावया सगळं दिसांनी दयासा देव तुझो म्हणून दुस्मान केंडून हासता पवित्रंबाचे सुवाते हावेत देवाच्या घरा हावेत 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 जशे निथळ उदका जरी एक मेरू अत्रेकता तशे आत्मा मोज तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाचे सुवाते हावेत देवाच्या घरा हावेत पवित्रंबाचे सुवाते हावेत देवाच्या घरा हावेत पवित्रंबाचे सुवाते हावेत देवाच्या
येशू क्रिस्ता तीन दिसपणांविषयी घेऊन तुझेर विश्वास दवरतल्याचे पण तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडीनी केपूंक ते उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचो भरवसो वाडयता हे आमचे प्रार्थन मानून घे त्या पणान तुज्या साकरा याजाक रॉबर्ट क्रास्ता शांत विशय मेळो तूंच आमचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतास तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससना प्रकाश भोगूंक ताका पावय तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भावाक या जिवितांतलो आपणास अशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोमयाचे अधीन करूया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हळें हांव पुनर्जीवनपणाने जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरचो ना लाजाराच्या पंडात रोडलोय सोमया आमची दुकां पुसून काड मेल्यांक जीवन केले आमच्या भावाक याजक रॉबर्टाक सातेक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं आनी याजक पदा वरवीं तुवें आपयलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या भावार्थाच्या बुजवणेन आनी सासणेक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या सोमयांशी केलेले मागणे सांगता म्हणया सर्वेस्पर आम्ही तुझ्या लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साकराची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक ताका मन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थांत एकवटायलो तेच परी तुज्या काकुतीन सर्गीन देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं देवा तूं भक्ती बरी मागण्या कांदिताय आज भक्ती निकेपूंच्या या तुझ्या साकराक त्या जाक रॉबर्ट क्रास्ताक विसलेल्या सांगाता सर्गीच्या सुखांत वांटलो पळय क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं स्वस्नाचो विशय
Jesus, she